फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक TV वयले अपडेट्स 12व्या दिसाचे अपडेट्स सादर करता. रोनाल्डोची वर्ल्ड कपांतली ऐतिहासीक कामगिरी ही 12व्या दिसाचे वैशिश्ट्य ठरले. रोनाल्डोन 2 गोल केले. तेका लागून पोर्तुगालान उझबेकिस्तानाचेर 5-0 अशें दणदणीत जैत मेळून आपलें आव्हान काम दवरलें. पयल्या मॅचीक रोनाल्डोक गोल करूंक शक्य जावंक नासलें. हेका लागून रोनाल्डोची टिकाय जाल्ली. पूण ह्युस्टन स्टेडियमार जाल्ल्या मॅचीत के गटांत पोर्तुगाला खातीर रोनाल्डोन 2 गोल केले. ह्या 2 गोलाच्या लागून तांची उझबेकिस्तानाचेर दणदणीत जैत मेळोवप तांकां शक्य जालें. कॉंगो DR ह्या पंगडा वांगडा पोर्तुगालाक 1-1 अशी गोल बादाबाद मॅच दवरची पडली. तेका लागून त्या मॅचीक तांकां 1 गूण मेळयलो. उझबेकिस्तानाक 5 गोलान हारोवन तेमी 3 गुणांची कमाई केली. हाका लागून तांचे आतां 2 मॅचींतल्यान 4 गूण जाल्यात. रोनाल्डो हाणें 6व्या मिनटाक पयलो गोल केलो. हो गोल करतरीत तो वर्ल्ड कपांतलो ऐतिहासीक खेळगडो थारलो. कारण 6 वर्ल्ड कपांक शेगीत 6 वर्ल्ड कपांक आजून मेरेन खंयच्याच प्लेयरान गोल करूंक नासलो. हो मान आतां रोनाल्डोक मेळ्ळा. ताच्या उपरांत नुनो मेंडीस हाणें डायरेक्ट फ्री किकाचेर गोल करून पोर्तुगालाच्या आनीक 1 गोल मेळून दिलो. हो गोल 17व्या मिनटाक जालो. उझबेकिस्तानान प्रयत्न केले गोल करपाचे, पूण तांकां यश येवंक ना. तांच्या असोबेक फैजुल्लायेव हाणें केल्लो गोल ऑफ सायड ठरलो. ताच्या उपरांत 39व्या मिनटाक ब्रुनो फर्नांडीस हाणें दिल्ल्या एक बऱ्या थ्रू पासाचेर रोनाल्डोन मॅचींतलो आपलो दुसरो गोल केलो. ह्या गोलाक लागून रोनाल्डोन आनीक विक्रम केलो. रोनाल्डोच्या नांवार 10 वर्ल्ड कप गोल जाले. पोर्तुगालाचो महान खेळगडो युजेबियो हाणें 9 गोल केल्ले. अशा रितीन वर्ल्ड कपांक पोर्तुगाला खातीर सगळ्यां परस जास्त गोल करपी खेळगडो हो मान आतां रोनाल्डोक मेळ्ळा. रोनाल्डोच्या कामगिरीचेर नदर दवरली जाल्यार रोनाल्डो 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 आनी अंदू 2026 अशे 6 वर्ल्ड कप खेळ्ळा. प्रत्येक वर्ल्ड कपांत ताणें गोल केला. हेका लागून हो ताचो एक व्हडलो विक्रम आतां नोंदीत जाला. पोर्तुगालाचो 4थो गोल उझबेकिस्तानच्या अब्दुओहिद नेमातो हाच्या सेल्फ गोलाक लागून जालो. शॉट आडयतना ताणें बॉल आपल्याच गोलान मारल्यान पोर्तुगालाच्या खात्यांत 4थ्या गोलाची भर पडली. तेज्या उपरांत 87व्या मिनटाक सबस्टिट्यूट खेळगडो राफाएल लेआव हाणें तांचो 5वो गोल करून पोर्तुगालाक एक व्हडलें जैत मेळून दिलें. ह्या जैताक लागून आमी अशें म्हणूंक शकतात की पोर्तुगालाची गाडी परत रुळार आयला. पयल्या मॅचीक जो पोर्तुगालान खेळ खेळ्ळो तें पळोवन दिसतालें की पोर्तुगाल दुसऱ्या पावंड्यार पावतलो काय, पूण आतां ज्या तरेन ताणें उझबेकिस्ताना वांगडा खेळ केलो तें पळोवन पोर्तुगालाची गाडी रुळार लायला अशें म्हणूंक शकतात. तांची फुडली मॅच कोलंबिया आड जातली. ही मॅच बरीच मॅच उमेदशी वाडोवपी थारतली. उझबेकिस्तान आपल्या निमण्या मॅचीक कॉंगो DR ह्या पंगडा आड खेळटलो. पोर्तुगालाचे 2 मॅचींतल्यान 4 गोल जाल्यात. जाल्यार उझबेकिस्तान सेगीत दुसरी मॅच हारिल्ल्यान स्पर्धे भायर गेला. आतां बॉस्टन हांगा जाल्ल्या मॅची जाणून घेवया. बॉस्टन हांगा इंग्लंड आनी घाना हांचे मजगती जाल्ली मॅच गोलशून बादाबाद उरली. ह्या मॅचीक घानान एक बरी कामगिरी करतना आपलो भक्कम डिफेन्स प्रदर्शीत केलो. ताका लागून इंग्लंडान मॅचीचें वर्चस्व दवरलें, पूण तांकां गोल करप शक्य जावंक ना. हेका लागून इंग्लंडाक फकत 1 गुणाचेर समाधान मानचें पडलें. फाटल्या मॅचीक तांणी क्रोएशियाचेर 4-8-2 अशी हार घातिली. पूण ह्या मॅचीक 1 गूण मेळ्ळ्यान इंग्लंडाचे आतां 2 मॅचींतल्यान 4 गूण जाल्यात. फुडल्या मॅचीक इंग्लंड आनी पनामा हांचे मजगती मॅच जातली. ह्या जाल्यार घाना आनी क्रोएशिया हांचे मजगती दुसरी मॅच जातली. यल गटांत घाना आनी इंग्लंड हांचे दरेकी 4 गूण जाल्यात. जाल्यार क्रोएशिया 3 गुणाचेर आसा. हेका लागून ह्या गटांतल्यो फुडल्यो मॅची खूब म्हत्वाच्यो थारतल्यो. सामन्याच्या निमण्या खिण्याक इंग्लंडाचो सबस्टिट्यूट खेळगडो निको ओरायली हाचें हेडींग गोल पोस्टाक लागलें. तें लागूंक नासलें जाल्यार इंग्लंडाक आघाडी मेळपाची. त्याच वेळार बॉल रिबाउंड जालो. त्या रिबाउंडाचेर इंग्लंडाचो कॅप्टन हॅरी केन अचूक फटको मारूंक शकलो ना.
ताका लागून गोलशून्य बादाबाद ही कायम उरली. पयल्या मॅचीक क्रोएशियाचेर 4-8-2 अशे हार घालपी इंग्लंडचो पंगड ह्या मॅचीक वर्चस्व राखूनय कांय करूंक शकलो ना. त्यांनी गोल पोस्टाच्या दिशेन 19 फटके मारले, पूण घानाचो गोलकीपर बेंजामिन असारे हाका चुकोवप ताका शक्य जावंक ना. त्यांची कामगिरी खूब बरी थारली. ह्या मॅचीक इंग्लंडान 79% वर्चस्व राखलें. बॉलाचें पोसेशन तेंचें जास्त आसलें, पूण घानाच्या डिफेन्साक फोडून गोल करप तांकां शक्य जावंक ना. हेका लागून आतां इंग्लंडचो पंगड मातसो निरशेला. फुडल्या मॅचीक तांकां आतां आपली कामगिरी सुदारची पडटली. ह्या मॅचीक 63,983 लोक फुटबॉल प्रेमी उपस्थित आसले. हितूंतले चाहते हे इंग्लंडाचे आसले. आपलो पंगड फाटल्या मॅची सारकोच बरो खेळ करतलो आनी आमकां एक व्हडली जैत दिता अशें इंग्लंडच्या चाहत्यांक आशा आसली, पूण ही आशा शक्य जावंक ना. त्याच वेळार घानाचो कोच 73 वर्सांचो कार्लोस कैरोज हेका अनुभवी कोचाक मानतात. ही तेंची वर्ल्ड कपाक कोच ह्या नात्यान 5वी वर्ल्ड कप आसा. हेच्या पयलीं तेमी विंगड पंगडांक कोचिंग केल्लें आसा आनी आतां तेंच्या मार्गदर्शना खाला घाना पंगड बरी कामगिरी करतना दिसता. यल गटांतल्या आनी एक मॅचीत क्रोएशियान आपलें आव्हान दवरलें. क्रोएशियान पनामा पंगडाचेर एका गोलान हार घालून आपलें आव्हान कायम दवरलें. ही जर मॅच क्रोएशिया हरता जाल्यार तेंचे स्पर्धेंतल्यान भायर वचपाची पाळी येवपाची. पूण टोरंटो हांगासर जाल्ल्या मॅचीक सबस्टिट्यूट खेळगडो आंते बुदिमीर हाणें केल्लो गोल क्रोएशिया खातीर लाख मोलाचो ठरलो. हो मॅच क्रोएशिया खातीर खूब म्हत्वाची आसली, कारण त्यांचो खेळगडो लुका मोद्रीच हाच्या साठी ही म्हत्वाची मॅच आसली. कारण तो ह्या मॅचीक 200वी आपली इंटरनॅशनल मॅच खेळटालो आनी क्रोएशियाच्या पंगडान आपल्या मेन प्लेयराक जो लुका मोद्रीच आसा ताका 200व्या मॅचीक विजयी भेट दिली. लुका मोद्रीच हो 40 वर्सां पिरायेचो खेळगडो आसा. क्रोएशियाचो तो 2006 वर्सां पासून वर्ल्ड कपाक शेगीत खेळटा. ह्या वेळार तो आपल्या टिमीक बरे कामगिरी करपाक प्रेरीत आसा. पयलो हाफ सोंपल्या उपरांत क्रोएशियाचो कोच ज्लातको दालिच हाणें 34 वर्सां पिरायेच्या बुदिमीर हाका संद दिली. बुदिमीरान आपल्या कोचाक निरशेध करूंक ना. त्याने योसेफ स्टानिशीच हाच्या एका बऱ्या क्रॉस पासाचेर आपल्या पंगडाक आघाडी मेळोवन दिली. निमण्या खिणार होच गोल निर्णायक थारलो आनी क्रोएशियाक 3 गूण मेळप शक्य जालें. लुका मोद्रीच्या बद्दल आमी मातशें जाणून घेवया. लुका मोद्रीच ही 200 मॅच खेळटालो. असो कामगिरी करपी तो जगांतलो फकत 4थो खेळगडो. हाचे पयलें पोर्तुगालाचो क्रिस्तियानो रोनाल्डो 230 मॅची खेळ्ळा. कुवेताचो बादेर अहमद अल मुतावा हो 202 मॅची खेळ्ळा. जाल्यार अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हो 201 मॅची खेळ्ळा. इतली वर्सां आपली कारकीर्द लांबोवन 200 मॅची खेळप हें सोंपें न्ही. पूण क्रिस्तियानो रोनाल्डो, बादेर अहमद अल मुतावा, लिओनेल मेस्सी आनी आतां लुका मोद्रीच हांणी एका नव्या दम्यांच्या खेळगड्यां आदर्श दवरला. ग्वादालाहार हांगासर जाल्ल्या के गटांतल्या आनीक मॅचीक कोलंबियान DR कोंगो पंगडाचेर 1-0 अशें संघर्श करून जैत मेळोवन आपली टिमीक नॉकआउट फेरयेक गेलो. रावंड ऑफ 32 फेरयेक के गटांतल्यान वचपी कोलंबिया हो पयलो पंगड थारला. मॅचीच्या 76व्या मिनटाक डॅनियल मुनोज हाणें केल्लो गोल कोलंबिया खातीर निर्णायक थारलो. डॅनियल मुनोज हाणें सेगीत दुसऱ्या मॅचीक गोल केलो. लागोपाठ 2 मॅची जिखिल्ल्यान कोलंबियाचे 6 गूण जालात आनी के गटांतल्यान रावंड ऑफ 32 फेरयेक वचपी पयलो पंगड हो मान तांकां मेळ्ळा. तांचो निमणो मॅच पोर्तुगाला आड जातली. जाल्यार कोंगो DR पंगड उझबेकिस्ताना आड खेळटली. कोंगो DR पंगडाकय मॅच जिखली जाल्यार नॉकआउट फेरयेक वचपाचो चान्स आसा. ताका लागून ते उझबेकिस्ताना वांगडा पूर्ण तयारीन उतरतले अशें दिसता. आतां आमी पळोवया 25 जूनाक जावप्या मॅचीचेर एक नदर. 25 जूनाक मध्यरात्री 12:30 2 मॅची जातल्यो. स्वित्झर्लंड आनी कॅनडा आनी बोस्निया आनी हर्जेगोविना यांची मॅच कतारा आड जातल्यो. ह्यो दोनूय मॅची एकाच वेळार जातल्यो, कारण रावंड ऑफ 32 वचपा खातीर ह्यो मॅची अश्यो एका टायमार घेतात. ह्या ब गटांत कॅनडा आनी स्वित्झर्लंड हांचे दरेकी 4 गूण जालात.
बोस्निया हर्जेगोविना आणि कतार हांचे दरेकी 1 गूण आसात. कॅनडा आणि स्वित्झर्लंड ह्या पंगडांतल्यान फुडल्या पावंड्यार वचपासाठी खूब यत्न करतलो, कारण स्वित्झर्लंड आणि कॅनडा हांची मेजगती जी मॅच जातली ती खूब उमळशीक वाडोवपी ठरतली अशें सध्या तरी दिसता. क गटांत मोरोक्को आणि हैती, स्कॉटलंड आणि ब्राझील ह्यो मॅची एकाच टायमार म्हणल्यार फांतोडेर 2.5 वरांचेर जातल्यो. ब्राझील आणि मोरोक्को हांचे दरेकी 4 गूण आसात. स्कॉटलंडाचे 3 गूण आसात. जाल्यार दोनूय मॅची हारिल्ल्यान हैती हो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडला. ब्राझील, मोरोक्को आपापल्यो मॅची जिखून मोठ्या दिमाखात फुडल्या पावंड्यार वचपाचो यत्न करतले. ब्राझीलान फाटल्या मॅचीक खूब बरो खेळ केल्लो, ताका लागून तेंचे बद्दल अपेक्षा वाडल्यात. 25 तारखेच्या निमण्यो 2 मॅची सकाळी 6:30 वरांचेर जातल्यो. दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण कोरिया हांचे मजगती 6:30 वरांची पयली मॅच, जाल्यार चेकिया आणि मेक्सिको हांचे मजगती दुसरी मॅच जातली. मेक्सिकोन दोनूय मॅची हेजे पयलीं ज्यो 2 मॅची जाल्ल्यो त्यो दोनूय मॅची जिखून आपली बाद फेरींतली जागो निश्चित केला. आतां दक्षिण कोरियाचे 3 गूण जालात. चेकिया आणि दक्षिण आफ्रिका हांचे दरेकी 1 गूण आसा. दक्षिण कोरियान जर दक्षिण आफ्रिकेक हरयलो जाल्यार ते सहज रावंड ऑफ 32 फेरयेक पावतले. चेकियाक मात मेक्सिको आड खूब मेहनत करची पडटले अशें तरी सध्या दिसता. फिफा वर्ल्ड कप 2026 12व्या दिसाचे हे असले अपडेट. आता परत मेळया. देव बरें करूं.